ओला ईव्ही स्कूटर कंपनी गोंयांत सारकी सेवा दिना, सर्व्हिसिंग सेवा सारकी नाशिल्ल्यान फाटले 8 ते 10 म्हयने गाडयो जाग्यार कंपनीचेर कारवाई करची म्हूण 101 ओला वापरपी लोक येरादारी संचालकाक मेळ्ळे. आशिल्ले ते एक्चुअली आमी सगळे ओला युजर्स आसा ते आमकां प्रॉब्लेम आशिल्ले सर्विसिंगाक लागून फाटले 8-9 म्हयने आमी सगळ्यांच्यो बायक्स ते ओला सर्वीस सेंटराक आमी व्हरता हाडटा चालू आसा. सगळ्यांची प्रॉब्लेम अशी की जेन्ना थंय शोरुमाक सर्वीस सेंटराक गेले तेन्ना तेंचे स्पेर्स आसना, तेंचे कडेन रिपेर प्रोसिजर आसना, तेंचे कडेन टेक्निशियन आसना. एक सर्वीस सेंटराचे जागे आज आल्ले माशिल्लो, मागीर तो वेर्ना गेलो, मागीर ते वाळपय गेले. तूं जर बायक घेवन गेलो मडगांव जाल्यार ते म्हणटा वाळपय व्हरून दिली जाल्यार वाळपयच्यान सांगता की परत ती वेर्ना हाड. वेर्ना आमचो व्हडलो हब जाला, नवें जाला. सो आमच्या खातीर तेन्ना एक प्लस पॉयंट दिसलो. पूण जेन्ना आमी एक्चुअली वेर्ना गेले जाल्यार एक आतां वेर्नाचे 4 म्हयने माहीत जाले ते सर्वीस सेंटराक. आजून त्या सर्वीस सेंटराक सर्वीस सेंटर म्हणपाचें लायकीचें ना. गोंयांत ओलाचो सेल्स सद्या बंद केल्लो आसा. मेजर डिमांड जे सर्वीस सेंटर आसा ते जे स्टँडर्ड सर्वीस सेंटर आसपाक जाय, ज्यो बेजीक फॅसिलिटी आसपाक जाय त्यो करपाक जायो. ज्यो पेंडींग बायक्स आसात इतले म्हयन्याचे म्हयने, खंयचीच बायक 20 ते 25 दिसाच्या वयर उरपाक ना. बाकीचे तुमी क्लियर करात, मागीरूच तुमी फुडले मुखार सरात, नाजाल्यार फक्त सेल्साच्या फाटल्यान नाचनाकात. जे युजर्स आसात तेणी आपल्या एक 4 फायद्याक लागून गेल्यात, त्यो बायक सगळ्यो क्लियर करच्यो. बायक क्लियर जाल्यो, पयलींचो इशू क्लियर. हेजे फुडें लोकांक कसो सपोर्ट मेळटलो, सो दॅट तुमी जी सर्वीस सेंटर आसा ती प्रॉपर सर्वीस सेंटर करा, वीथ युअर स्पेर्स, वीथ टेक्निशियन, वीथ फॅसिलिटीज ते दिवचे. ओला ईव्ही स्कूटर विक्रेक येरादारी खात्याची तात्पुरता बंदी, ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंड केला. वाहन पोर्टलाचेर खंय ब्लॉक म्हूण येरादारी संचालक प्रविमल अभिषेक प्रुडंटा कडेन उलयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.